वुमन रिजर्वेशन बिल आयज चर्चेन येवपाचें कितले तुमी ठाम आसा? पळय, नारी शक्ती वंदन अधिनियम बिल हे चर्चेक येवपाचें आहा. तें ऑलरेडी काडटान सुरवात जाला. खात्री आसा भारतीय जनता पार्टी आनी NDA हे फुल्ली म्हणजे इज रेडी फॉर दीस बिल. आमी येता त्या लोकसभेत हे महिलांच्या खातीर हे एडिशनल 33% सीट आसपाक जाय हो भारतीय जनता पार्टीचो आनी NDAचो स्टँड क्लियर आसा. म्हणून म्हाका दिसता विरोधकांनी ह्या बिलाक सपोर्ट करचो. पूण आमच्या परीन आमी सगळ्या जाणांक पत्र बरयलां. आमी सांगलां, आमी ऑलरेडी सोशल प्लॅटफॉर्मा वयल्यान आमकां इतक्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजे गोंय सारकेल्या बारीक राज्यान सुद्दां चेंबर ऑफ कॉमर्स पासून इंडस्ट्रीतली सगळ्यो महिला पयले फावटी एका प्लॅटफॉर्माचेर येयलो, तेंच्यांनी सपोर्ट केलो. म्हाका हांव आव्हान करता अजुनूय बी विरोधकांक की तेंच्यांनी हे बिल पास करचें, तेंच्यांनी पॉलिटिकल घेवचें न्ही. जाल्यार आमी म्हणटा तशें तेंच्यांनी पास केल्ल्याची क्रेडिटूय घेवची. हय आमी पास केला म्हणून नाका जाल्ली भितर कुतां काडची न्ही की ते तितूरूच दियात. आनी सीट वाडटा जाल्यार तुमच्या पोटान कित्याक दुखता? कोणाच्या पोटान दुखचें न्ही. आमी महिलांच्या खातीर आसा, महिलांक न्याय दिवपा खातीर आसा. आनी पयले फावटी देशाच्या लोकसभेत म्हणजे 79 वर्साच्या उपरांत हे बिल पास जाता आनी खऱ्या अर्थात महिला भगिनींक न्याय मेळटलो. ताज्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्या जाणांनी सपोर्ट करून हे बिल पास करपाक जाय आनी पास जातलें हाची म्हाका आशय आसा. थँक्यू. चलो.